गोयना रान सगळे उकते उकते दिसपाक लागला मरे म्हणून नवी कालमा घालची पडटलीशी दिसता कळ्ळें तुका पळय मरे सगळे उकतेच जाला सगळे हा हे काय ना हे फाटी पळय वादळ आयले रे तो तडाखो बसला आमकां हय हे लुकसाण कोण सोंसतलो यो यो श्याम भाटी दाखयता तुका पळयला मरे सगळे फटयले रे म्हणून लागू नका न्हू काजी आहा खरे पहिली काजी आसल्यो चुन्ना हे ते झाडां सारखी भरलेली आसतले पण कांटे पळय मरे सगळे सुकले मरे हा वामो कितलो पिकतालो हय मग कांयच ना मरे काय ना पळयला मरे काम चालू हा ओ नवसो हा भाटकारा या भाटकारा या रे बसा रे येता म्हण सांगपाचे तरी न्ही अरे सांगतलो केन्ना हो आमचो गोयना आसा तो म्हणलो चल आज तुझ्या भाटान या आनी काजी खावया हुर्राक पिवया हो श्यामूय तेकलो चल या म्हणले बरें केलें आतांच आयले ते ना जाल्यार आनी 8 दिसांनी काजू उलगतले आशिल्ले आनी आवाठूय आमी उखलतले आशिल्ले अशें हय म्हणटा न्हू हय नवसू भाऊ या रे आणि भाटी बी लावंक ना तर सोरो काडपाक लावना आनी इथे कितें हे पळय लायल्या कसली लायल्या रे नवसू फेणयेचे लायल्याक आतां उर्राका खंय नेट आसा ते भायले कामगार बावडे पिताले आतां तेय ना आनीक उर्राकाक डिमांडूय ना गेल्या वर्साचे 10 कारबे म्हागे तशेंच उरल्याक आनी तेच बरोबर मसाल्याचेय उरल्याक 2 कितें जालां मरे हे मायनिंग बंद पडले मरे आनी ह्या आमच्या धंद्याक घाल्या फोंडान जवळ हय न्हू आकान आयलो ना रे ह्या भागाचेर नवसू हय हय खरें सांगू भाटकारा हे वाड्यार एकूण 22 ट्रक आसाक हय आनी कितें करताक जाणा दर म्हयन्याक जशी आमी व्हंकलेक शिरंगारून भायर काडटा तशी हे न्हांवन भायर काडटा आनी एक लांब वल्त मारतात आनी परत हाडून आशिल्ले तेच जाग्यार व्हरून दवरितात ह्या मायनिंग बिजनेसा लागून आमचे सगळी हावळ येवन पडले एकदांचे तरी बऱ्यो ह्यो काजू आसा म्हणून आमगेलें पोटा पाण्याचें जाता चलता तुझे ते भुरगीं कितें करतात म्हगेलें व्हडलें आसा हा तेणें परिक्षा दिल्या रिजल्ट जावपाचो आसा भाटकारा हा आनी धाकट्यान 10वेची परिक्षा दिल्या पळयात कितें करतें देवाचेर आनी तुमचो आशिर्वाद भाटकारा आनी कितें हे पळय नवसू भुरग्यांक मरे बरी शिकय कळ्ळें पूण त्याच बरोबर मरे हे सगळें काम तांकां करूंक लाय नाजाल्यार कितें जातलें मरे ह्या कामा कडसून पयस उरतलीं आनी फुडें मागीर तुका त्रास जातलो ना भाटकारा म्हागेलीं भुरगीं न्ही जे व्हडलें आसा तें सकाळीं काजू भोंवता आनीक तो धाकटो आसा पळय तो 10वे शिकता तो सांजचो पाटलो घेवन काजूनी हाडटा करता कितें कितें हय आसा तुमच्या आशिर्वादान वालोर हा नवसूक नवसूची भुरगीं बरी गुणाची भुरग्यांचे पांय अशेच जमनीर आसुनी तेन्नाच तांकां जिणेचो वालोर कळटलो मातशें बसात आं भाटकारा थोडे काजू उरल्याक ज्यो आतोड्याच्यो त्यो घेवन येता मागीर आमी निरो काडुया रोकडोच बरें बरें जाणा मरे गोयना आतांच्या भुरग्यांक कसलेच कश्टाचें काम म्हणटा तें नाका हय तांकां सारकें उणें कशें दिसता तें कमीपणाचें दिसता शेतां नाका भाटां नाका रोंप्या लावप भाजयो लावप कितेंच नाका फाटल्या पाड्याक मरे 500 नाल्ल पडले आनी एका तेंपार मरे 2-2.5 हजाराचो पाडो जातालो त्या भायर ट्रक भरून शेली पोंयो जळोवपाक मेळटाले पळय ते सेपरेटूच अरे आतां तुजो तो लोकांक जुळोव आनी चुडटा जाय कोणाक पडला दत्तू बाप्पा तू म्हणटालो रानान चुरना मेळटा काण्णां मेळटा म्हणून खंय आसा तर ती अरे हांगा चुन्ना मेळटा काण्णां मेळटा आनी ती चाराय मेळटा पूण तूं एक याद दवर हे काजूचे मुट्टे आहा पळय ते काडपाक तूं रानान जे भोंवता पळय ती मरे मजा वेगळीच ती तुका आनी खंय अनुभव असलो येवचो ना पूण मुट्टे मळपाचें कसप मात ना जालें न्हू अरे मुट्टे मळपाचें कसप ना जावपाक ही कारण मशिनां मरे हय आनी कितें? तें
पयलीं कितें करताले पांयांनी मळटाले मागीर ते पांयांनी मळप मरे हळूहळू कमी जाले मागीर गमबूट आयले पांयांक गमबूट घालप इतले लांब व्हडले आनी तातूंत मळप जेन्ना ही मशिनां आयलीं पळय तेन्ना ते पांयान मळपाचें टोटली बंद बंद झाले. पूण जाता कितें मरे ह्या मिशिनांनी मरे तुका मळप सारकें जायना मिशीन मरे कातरता मुट्टो फक्त हा, कातरता हा, हा, हा. आनी तो थंय चेपता चेपता. मळप म्हणटा तें जायना अच्छा अच्छा अच्छा. म्हणजे जशें शेतांनी पळय भाताची मळणी सोंपली पळय तशी. सारकें शेताची मळणी सोंपली आनी तुजें हांगा काजूचें मळपूय सोंपलें आमची भाशा पडली पाड अरे पूण भाशा आनी मळप हेतून हे कित्याक मध्ये येयले हांगा? जशी लुवणी जाताली थंय आवतां वेगळी वेगळी वापरताले तशें मरे जेन्ना हांगा हें वापरता पळय मळटात पळय तेन्ना ती कोण म्हण आसता हय. ते तुजो भांड म्हण आसता आनी कितें चेपण म्हण आसता हे शब्द मरे थोड्या दिसांनी नाच जातले म्हणून म्हणटा हांव तुका जेन्ना असले धंदे वेवसाय आसता उद्देग आसता आपले पारंपारीक पळय हय. कामां आसता बरोबर. ती बंद पडली की ना ताचे बरोबर मरे उतरावळ म्हणटा ती ना जाता भाशे वांगडा आमचे पारंपारीक जे खेळ असले पळय ते सोंपले. आदी आमी पिकांनी म्हणून खेळटाले जंय कितें आसा काजी ज्यो आसा अश्यो लायनीन दवरताले आनी एक काज पीक म्हणून पयली आसताली जसो स्ट्रायकर आसता पळय कॅरमान हा, हा, हा. तसो आमच्या हातान एक बरी बी आसताली काजू जाका आमी काजूची. भोटो म्हणटाले. मोठी 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 पळय ती सगळ्यात हा, मोठी हा, पळय हा, ती हा. भोटो तो भोटो त्या पिकार मारप आनी ती काज काडप. आता कितें आसा हो खेळूय सोंपलो काजूय सोंपल्यो आनी तेंच्या कडल्यान आमचो संबंदूय सोंपलो. हय. श्याम काजू म्हणजे मरे आतां एक धंदो जाला कित्याक सांग पळया काजूच्या बियांक मरे आतां डिमांड वाडला वालोर येयला. वालोर आयला पयलीं कितें करी मरे सगळीं झाडां भेंडटाले मरे आनी तेजी सावळ करून मरे ती झाडाक घालताले काजू बरी लागताले आतां मरे लोक खूब काजी लागपाक जाय म्हणून युरिया जावं आनीक कसलें सारें घालतात आनी खूब पीक काडटात पूण खूब काजूगर खावप भलायकेक माल पडी येतात हां. कांय वर्सां फाटीं मरे अमेरिकेचे लोक हांगा आयले हां. आनी तांच्यांनी सांगलें आमकां कितें की आमकां काजूच्यो बियो विकत्यो घेवपाक जाय हां. 500 रुपया किलो दिवपाक तयार जाले कितें 500 रुपया एका किला फाटल्यान. हय दुसरी अट तांणी कितें घालें जाणा मरे की आमी काजींनी स्वता येतले काजकारां बरोबर भोंवताले आनी आमी काजूची झाडां सिलेक्ट करतले खूब काजकार जमले आसतले न्हू? अरे जमले 500 एक लोक हय. कळ्ळें तुका पूण भितरले मरे दोगांकूच सिलेक्ट केले अरे फकत 2. हय हें अशें कशें कितें सिलेक्शन तर? अरे ते कितें आमचे भशेन पिशे लोक हा तेंच्यांनी सगळ्या झाडांची मुळां पळयलीं चडशा झाडांच्या मुळांनी कितें आशिल्लें सारें ती सगळीं झाडां रिजेक्ट केलीं आनी ज्या झाडांनी पळय सावळ घाल्ली ती झाडां सिलेक्ट केलीं म्हणटकूच दोगूच काजकारांनी तें काम केल्लें तांकां सिलेक्ट केलें अशें अशें ते कितें अशें. आमचे भशेन बोणेर न्हू हां म्हणजे आमचे पळय आदले जाणटे हुशार म्हणटाले पळय ते सामके मरे तर. अरे गोंयना मुळांत पळय आमचेर राज्य केलें हय. पळय ते लोक हुशार तूं कितें समजता ह्यो काजी लायल्या त्यो आमच्या जाणट्यांनी अरे गोंयान पुर्तुगीजांनी राज्य केलें पळय त्या पुर्तुगीजांनी ह्यो काजी तेन्ना लायल्यो दोंगर राखपाक जाय म्हणून दोंगर सावरपाक ताका लागून आयज आमी ह्यो काजी खावंक पावल्या तशें जाल्यार दत्तू आप्पा काजी बरोबर आमे तांच्यांनी धाडले आसतले न्हू. आयज आम्याची नांवां कितें आसूंक जाय आसलीं परब सावंत मोरासकार पाडगांवकार म्हणल्यार तशी नात ती कितें आसा सांग पळया फेर्नांद आपूस आपूस मुसरात मानकुराद. शायर ही सगळीं नांवां मरे पुर्तुगीजांनी हाडल्या आमे म्हणून ती नांव हां 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 हां. पण नवसू आनी खंय गेलो रे हय मरे. दऱ्यान बी घुसलो काय कितें दोरो ओ आनी कसलो दोरो. अरे दोरो म्हणजे घळण रे घळण म्हणजे एक व्हाळ कसो असता व्हाळा भशेन. थंय झाडां वाडलेली असतात आनी तरेतरेची जनावरां जाणां मरे रानडुकर साळी बी असतात एकलो वचपाक भंय थंय भाटकाराक माटवांतले काजीचे एक मोठे हाडल्या खावपाक सामकें मोव कशें. अशें हय आतां आमी ताजी करमी करुया. शांतुल्या थंय एक बशी आसा आनी थंय पळय सुरी आसा ती मातशी घेवन यो आनी आमी ताजी करमी करुया आनी भाटकाराक खावया जान वत लागता एकदम. भाटकाराक 5 स्टार हॉटेलांक सुद्दां तुमकां मेळपाना शहरान. हय. हय हय सामकें. भाटकारा हें दाखयता फेणी कशी काडटा ती दाखयता. हा यो यार शांतुला गळो न्ही सोरो. हय अंदू न्ही भाटी एकदम बरी लागल्या सोरो एकदम कारेकात तयार जाता गळटा मरे शांतुल्याक. भाटकार आनी तागेले जे इश्ट आसा तो भाटी
कशी लायतात सोरो कसो काडटात हें पळोवपाक आयल्या तांकां मातशें कसो काडटात तो सांगा. पयलीं आमी हे भायर मातयेन बसयता ती पॅक करून आमी मागीर हेतून आमी तो काजूचो रोस घालता. तो रोस घालून हे आमी तेजेर लाकूड लायता ते लावन आमी पॅक करून तो हांगासर आमी आग घालता. ह्या आग घातल्या उपरांत मागीर ही शिजोवन सगळे ते तेजेर ती गॅस येवन थंयसून असो तो सोरो हांगा वता. म्हाका एक सांग हो काजूचो रोस घालो काय ना हय. भितर सोरो जावपाक तुमी कितें घालतात नवसागर आमी नवसागर बीन तसले कांय घाली ना. हा थोडे लोक घालतात नवसागर खंयचे बॅट्र्यो खंयचे हेजे मुळां आमची बोडगीची मुळां तंबाखू तसले घालता जाता लोक थोडे पण ते आमी घाल्ली ना तसले. तो सोरो जर तसो काडलो तो मनशाक सोंपयता म्हळ्यार मनशाचे सगळे पोटांतले काबार जाता. तू कसलो करता तो सांग तांकां. हांव सोरो हो सारको प्युअर आमी सोरो काडटा तितून आमी कितेंच घाली ना. मसाल्याचे आमी कितें मसालो सगळो वेलची जायफळ खसखस सगळें आमी एकठी करून तो वाटटा. तो वाटलो काय आमी हितून घालता तितून रस घालता दुसरो. तो रस घालून आमी तसो थंय तो येता मसाल्याची फेणी येता. एक मिनीट आं बाबा भाटकाराक उशीर जाता काळोख जावचे पयलीं तुमी कितें करा जाणा दोगूय जाण चलाक आनी बेगिनात बेगीन बऱ्योचश्यो काजू बी घेयात आनी भाजाक आनी कश्यो भाजता पळय न्ही आनी त्या भाटकाराच्या इश्टांकूय मातशें दाखयाक. सर आमी या सर पोळ्या कश्यो भाजतना कितें करता तें सर. शंतुल्या बसता रे एक मिनिट हांगा. शंतुल्या म्हाका एक सांग फाटी ते वादळ जाले पळय सगळे हेवटेन आनी काजी बिजी सगळ्यो पडल्यो झाडां न्हू. हांव आतां कितल्या तेंपान आयलो पळयत जाल्यार अजाप मरे अर्दें रान उक्तें जालां मरे आमचें. हय सगळेंच जाता आमच्यो आतां खूब काजू जाल्यो म्हळ्यार आमी ताका लागून हांगासर 200-300 आतां रोंपे तयार केल्या. केन्ना ते आतां आमी पावस जालो काय तेन्ना लावया आमी. लावया मरे हय सगळी जबाबदारी तुजी. हय हय सगळें नवसूचेर हांव सोडिना. आहा. नवसूक आनी कामां आसतलीं हय हें सगळें काम तुजें. हा. रोंपे लावन झाडां किल्लोन हाडपाची. आं ते कळ्ळें सगळें मरे? म्हजें हा. आनी म्हाका एक सांग सरकाराचें आतां आमकां कितें मेळपाचें बी कितें आसा. सरकार खरें आमकां कितें आमकां पळोवन सुद्दां घेयना. सरकार फक्त त्या ट्रकवाल्यांकूच दिता आमकां काय दिना. मायनिंगाकूच. काचकारांक काय दिनात ते हांगा. काचकारांक सांगता तुजे कितले जाले रे येतात सर्वे करतात वयता आमकां दिना फटयता. आमी कितें करपाचें आमी हेजेर कितें आहा तेजेर पोट भरपाचें. बरें घे तूं भट्टी करून घे हांव मातशें कर्मट इल्लें खाता खूब तेंपान. हा? खाली यो. बरें चल. आं. हें म्हागेलें धाकटें भावाचें खूब गुणेस्त भुरगें. हय भाटकाराची जेन्ना गजाल सांगता तेन्ना भाटकार दाखय म्हणून म्हाजे कडेन हट्ट धरता. आतां तूच बी दी बाय कर्मी ताका. कितल्यान शिकता. बरें थँक्यू. थँक्यू. बरें तर हा? आनी केन्ना येतलो मागीर आतां फुडल्या सिजनाक. हा बऱ्यो काजी राखात. हा बरें भाटकार. लोकशाय रे बाबा लोकशाय